संदीप खांडेपारकर हो आनंद तूं कसो व्यक्त करता? खरें म्हणल्यार एक सामान्य कुटुंबांतले सर्वणी गावडे एक अभिमान दिसता की एक येदे व्हडल्या पंचायतीक आज लीड करता आनी ही संद जी आसा ती सामान्य कुटुंबांतल्या मनशाक मेळूं जाय. कारण गरिबाची जी कितें वेदना आसता, जे कितें त्रास आसता तांकां ते सामान्य घरांत जन्माक येयल्ले अनेक लोकांक कळटा आनी ताका लागून म्हाका दिसता तांकां चड फावटी हेल्पाटे करचे पडना. आनी म्हाका खात्री आसा की हे जे बॉडी आसा ती शेवटी पंचायत आसा ती सामान्य मनशाच्यो गरजो पुरोवपा पुरते आसता. सरकार हें वयल्या लेवलाचेर करता पूण सामान्य कोणाक NOC जाय आसता, लग्नाक लागून रजिस्ट्रेशनाक लागून रेजिडेंस सर्टिफिकेट जाय आसता, ताका फावटी पडूं जायना. हें तांणी लक्षांत घेवं जाय. आनी लोकांक कितें आसा, लोकांची परिस्थिती अनेक वेळा वायट आसता आनी त्या वेळार एक दीस तांकां खर्च करप हें परवडना स्वताचो संवसाराचो जो भार फुडें व्हरतना. आनी तांकां लागून एक संवेदनशीलता जी आसा गरिबां बद्दल ती पंचायतीन प्रत्येक पंचाक आसची पडटा. आनी ह्या पंचाक आमच्या नक्कीच आसा ते बरें काम करतले आनी ह्या काळाक लोकांचो सगळे आशिर्वाद घेतले आनी भारतीय जनता पक्षाचें अशेंच कार्य एक सामान्य कार्यकर्त्याक फुडें व्हरप आनी ताका एक उच्च स्थान दिवप. निवडून आयिल्ले पंच मिली 2017 आता पयलीं वेगवेगळे ग्रूप जाले, आता एक नवीन ग्रूप जाला समविचारी जे आमी म्हणजे एक विचार करपी डेव्हलपमेंटा खातीर आनी हेच्या खातीर विचार करपी पंच सगळे आमी एकठांय जावन हो ग्रूप फॉर्म केला. तितून मोगोज आसा, अपक्ष आसा, BJP आसा, सगळे म्हणून आमी हें केला. डेव्हलपमेंट जशें आमचे कब्रस्तान इश्यू आसा, क्रिमिटेरियम इश्यू आसा, बाकीचे ओवरऑल बाकीचो जो डेव्हलपमेंट आसा तो सगळे मेळून आमी एकठांय येवन व्यवस्थीत तेजे गव्हर्मेंटाच्या हेल्पान आमी करतले हे उद्देश आमी हितून दवरून आमी एक जावन हो ग्रूप फॉर्म केला. तेन्ना ह्या ग्रुपान गव्हर्मेंट आमकां फूल सपोर्ट करतलो अशें आमी आशा व्यक्त करता. श्रावणी शिवानंद गावडे हाजें अभिनंदन करता. भारतीय जनता पार्टीचे एक्टीव कार्यकर्ते आसा आनी मुर्ती जो वॉर्ड आसा त्या वॉर्डांतल्यान वॉर्ड नंबर 1 हांच्यान निवडून आयिल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टीची हे जेन्ना पंचायत जेन्ना फॉर्म जाली तेन्ना रुक्मा संदीप खांडेपारकर ही पयली आमची सरपंच जाली. मदल्या हातून असो ग्रूप आशिल्लो पूण पयर जेन्ना नो कॉन्फिडन्स आयलो, नो कॉन्फिडन्स येतकीर भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सगळे एकठांय आयले आनी चर्चा केली. आनी खरें म्हणजे हांव सगळ्या पंचांचें अभिनंदन करपाक सोदतां कारण सगळ्या पंचांनी जवळ जवळ घेतिल्लो डिसिजन आसा आनी त्या प्रमाण बिनविरोध आज सरपंच म्हणून श्रावणी गावडे निवडून आयिल्ले आसा. तेन्ना हांव ताचें अभिनंदन करता. धन्यवाद दिता आनी म्हाका ही आयज संदी दिल्ली आसा ती हांव सरपंच म्हणून हांगा कुट्टी पंचायतीक म्हाका निवडून हाडला तेन्ना हांव सगळ्यांचे आभारी आसा. आनी जे आमच्या कुट्टी पंचायतीचे सगळे म्हाजे मेंबरान म्हाका सपोर्ट करून निवडून हाडला ते बद्दल हांव सहकाऱ्यांचे म्हाजे मेंबराचें हें करता, धन्यवाद दिता. आनी तशेंच आमच्या सगळे ग्रामस्थान म्हाका जेन्ना निवडून हाडले सपोर्ट केलो तसो आतांय म्हाका सपोर्ट केलो आनी हेज्या फुडें ते सगळे ग्रामस्थ आनी सगळे बाकीचे मेंबर सपोर्ट करतले अशें हांव आशा व्यक्त करता. आनी जी आमची डेव्हलपमेंट वो कितें पेंडींग आसलें जाल्यार आमी ती सगळी मेळून फुडें मार्गी लायतली अशें हांव आशा व्यक्त करता. तशेंच ज्या BJPचे सगळे आयज कार्यकर्ते म्हाजे बरोबर आसा आनी तेंच्यान म्हाका भरपूर साथ दिल्ली आसा.